ह्या हेचे फाटले रहस्य? माझी मेहनत किंवा राजकारणातल्या कार्याची माझी मेहनत. अ, म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे हांगासलो जो आमदार जो आसा दयानंद सोपटे ते ह्या मतदारसंघातले असतात आणि भाजप असताना सुद्धा इतली मजल कशी कितें मारली आणि कार्यकर्त्यांचे जे तुमचे पाठबळ मेळ्ळे त्याचेर थोडेशे उलयात. तर आम्ही आमच्या गावात काम केलं सरपंच असताना त्याचा आहेत म्हाका सर्टिफिकेट दिला आमच्या गावात. जी दारोलकर सारखे व्यक्ती सुद्धा ह्या मतदारसंघात आसा आणि अशें आसतना सुद्धा म्हणजे बलाढ्य 2 नेते असताना सुद्धा तुम्ही इंडिपेंडन्स मानले म्हणजे एकंदरीत जे लोकांचो जो कल तुमचे कडेन कसो काय आयलो? लोकांनी बरं दिला. फुडले प्लॅनिंग कितें आसतलें? लोक सांगतात त्याप्रमाणे फुडलो आमचे वोटर्स असतले न्हू, वोटर्स सांगतले त्याप्रमाणे फुडलो खंय कल ज्या आसतलो? पद्दतीन पंचायतीन म्हाका आमच्या वोटर्सांनी निवडून दिलो त्या टायमार काम केलं. त्याच्या उपरांत OBC म्हण किंवा रिजर्वेशन जाला ताका लागून परतून आमकां चान्स मेळांक ना. त्याच्या उपरांत आतां जिल्हा पंचायत इलेक्शन कोरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्ली त्या टायमार आमी कॉन्टेस्ट केल्लो. थंय आमी मातशे वीक पडले कारण काय समीर साळगांवकर त्या टायमार आसलो. मातशे BJP त्या टायमार स्ट्रॉंग आसलो. स्ट्रॉंग म्हटल्यार काम केल्लो त्या टायमार पर्रीकाराचो हें आसलो. काम खरंच बरं आसलो पण आतां खंय ते कामान कमी पडले. आतापर्यंत MG जो हे आसलो श्रीधर मांद्रेकर किंवा श्रीमती मांद्रेकर यांच्यानी त्या मतदारसंघान आपली पकड काडलेली पण तरी आसतना ह्या फावटी ना म्हटलं 250 ते 300 मतांचो फरकान तुम्ही आयल्यात. सो कितें दिसता? वोटर्स कंटाळे असतात तेणीच पाठ फिरयल्ल्या बरी जाला. ही जिल्हा निवडणूक न्हू सेमी फायनलीची विधानसभेची. आता तुम्ही ZP प्रथम उर्जीतल्यान पयलेच तुमकां संदी मेळ्ळी. आयज आमची आता फ्युचराक तुम्ही आमदारकीच्या एकारेशीन आसतले. आयज आमच्या मोर्चे खातीर ही हिस्ट्री आसा. आमी खूब फावटी प्रयत्न केल्ले पण ते आमचे सक्सेस जावंक ना. एक फावटी सक्सेस जाले. आमदारकीच्या रेशीन फुडें विधानसभा येता. टायम येतलो त्या टायमार. खंयच्या पक्षाक काय टायम येतलो योग्य वेळी योग्य निर्णय.